प्रितीच्या भावभयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांचो 10वा विसर वोड 22 ते 30 पर्यंत। जॉन चॅप्टर 10 वर्सेस 22 to 30। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। हिवाळेच्या समयार जेरुसलेमांत भेटवणीची परब चलताली। जेजू देव मंदिरांत सोलोमोनाच्या तारागण्यांत भोंवतालो। तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं क्रिस्त जाल्यार आमकां सारकें सांग। जेजून परतिपाल केलो, तुमकां हांवें सांगलां, तरी तुमी बावार दवरिना। म्हज्या बापाचे नांवी हांव कोत्तां तीं कामां म्हजे विशीं गोवाय दिता, पूण तुमी बावार दवरिना, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय। म्हजी मेंढरां तीं म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात आनी तांकां हांव सासणीक जिवीत दितां आनी तीं सासणाक इबाड जावची आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण जंबून व्हरचो ना। तांकां म्हज्या बापान म्हाका दिल्या, तो सगल्यावन व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली तांकां कोणाच्या जंबून व्हरूंक जायना। हांव आनी बाप एक। प्रितीच्या भावभयणीनो, आयज आमी जें शिवर्तमानांतच वाचलां तातूंत जेजू कितें म्हणूंक सोदता आमकां? तो म्हणटा, म्हजी मेंढरां तीं म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात। जेजू म्हणटा, आमी ह्या दिसांनी जुवांचो 10वा विसर आमी आयकला, बारीक आयकला जाल्यार जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी। जेजू आपणाक एक बरो गवळी म्हणटा आनी तो म्हणटा, म्हजी मेंढरां तीं म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां। भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आपूण एक बरो गवळी म्हणटा, म्हणजे आतां आमी मेंढरे जाता जेन्ना आमी ताजो ताळो आयकता। आनी जेजू म्हणटा, हांव तांकां वळखतां, म्हणजे आमी खरे भाशेन जेजूक आमचो एक बरो गवळी म्हूण मानून घेत जाल्यार आमी आतां ताचे मेंढरे जाता आनी मेंढरे जावन आतां आमी ताजो ताळो आयकता। आनी जेन्ना आमी ताजो ताळो आयकता आनी ताजें जें उतर तो सांगता तें आमी कोत्ता, आतां भाव भयणीनो, जेजू आमकां वळखता आनी आमी ताजो पाटलाव करता। म्हणटच भाव भयणीनो, खरेपणी आमी जेजूचो ताळो आयकूंक जाय जाल्यार आमी कशे भाशेन ताजो ताळो आयकतले? तो येतलो आमचे कडेन, जे भाशेन हांव आतां उलयतां आनी तुमी म्हजो ताळो आयकतात, तेच भाशेन जेजू आमचे कडेन तसो उलयता काय? ना भाव भयणीनो। पूण जेन्ना आमी खरेपणी जेजूचे मेंढरे आनी जेजू खरेपणी आमचो बरो गवळी जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी ताजें उतर पोत्तून पोत्तून आयकूंक जाय। म्हणजे ताजें उतर खिचर आहा, ताजें उतर जावन आसा पवित्र पुस्तकांत बरयलां, आमी ताका बायबल म्हणटा, ताजें पवित्र पुस्तक, ताजें पवित्र उतर बरयलेलें आसा। म्हणटच जेन्ना आमी तें उतर वाचता, फकत आमी मनान वाचिना, ताजें व्हडल्या ताळ्यान आमी तें उतर आयकता, आमी तें उतर वाचता, आतां त्या उतराची सोजमणी आमकां मेळटा आनी तें उतर आमकां सोजमणी म्हूण आतां आमी तें उतर पाळटा। आतां आमी खरीत भाशेन आमी जेजूचो ताळो आयकता आनी आमी तें उतर आमी पाळटा, कोत्ता। जेन्ना आमी तें उतर कोत्ता, आतां जेजू आमकां वळखता। आमकां वळखता कित्याक आमी ताजें उतर पाळटा, ताजें उतर कोत्ता।
म्हणटच जो कोण जेजूचें उतर आयकता आनी तें उतर पाळटा कोत्ता ती आतां जेजूच्या जेजूचो पाटलाव कोत्तात ते खरेपणी जेजूचे शीश जातात ते आतां जेजूचे पाटलावदार जातात ते खरेपणी एक देवाच्या राज्यान एक भावार्थी जातात आनी जो कोण जेजूचे भावार्थ धरता तेजें उतर कोत्ता ताका आतां त्या उतरान कितें आमकां सांगून दवरलां तें आमकां फावो जाता आनी भाव भयणीनो आमी आतां एक भावार्थीचें जिवीत एक जैतिवंत जिवीत एक खरेपणी क्रिस्ती जिवीत आमी जियोंक पावता आमी आयज इग्रोज मातेन आमी आमकांच हो प्रश्न विचारुया खरेपणी आमी देवाचें उतर आयकता ओ फकत आमी तें उतर एका कानान आयकून तें दुसऱ्या कानान सोडटा आमी तें उतर आयकलां जाल्यार ते उतराची सजमणी मेळोवंक आमी त्रास घेता काय आमकां सजमणी मेळोंक ना जाल्यार आमी कोणा कडेन वेता आनी म्हणटा बाबा म्हाका ही उतराची सजमणी दी म्हाका कशे भाशेन ही उतराची म्हाका सजमणी मेळोंक ना कशे भाशेन हें उतर म्हाका म्हज्या जिवितान म्हाका पाडूंक जाय कशे भाशेन म्हाका ते सजमणी मेळोंक जाय ते म्हाका सजमणी मेळ्ळ्या बगर हांव तुका आतां वसोंक दिवचो ना हे आमकां असो मोग आमकां देवाच्या उतराचेर हा काय भाव भयणीनो कितले फाटी आमी इगर्जेक वेता आयताराची थोडो लोक सदांकाल वेता मिसाक पूण फकत उतर आयकता एका कानान आयकता दुसऱ्या कानान सोडटा आमी जेन्ना शर्मा आयकता तेन्ना आमकां शर्मा कितें तो आमचो पाद्री म्हणटा तें आमकां सजमना कित्याक आमचें मन हा हांगा थंय वचत पूण आमी खरेपणी त्या उतराची सजमणी मेळपाक आमी कसलेच त्रास घेना आमी कसलोच प्रयत्न करिना तर आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां सांगता ताजी मेंढरां ताजो ताळो आयकतात ताजें उतर पाळटात आनी तो तांकां वळखता म्हणटच जेजूक आमकां वळखूंक जाय जाल्यार आमकां गरज भाव भयणीनो ताजो ताळो आयकोंक ताजें उतर करूंक म्हणजे पाळूंक आनी आमी जेन्ना तें कोत्ता तो आमकां खरेपणी वळखता तो आमकां सगळें ताज्या उतरान जें बरोवन ताका आमकां दिलां तें आमकां फावो करता आमी आतां देवाची भुरगीं जाता आनी खरेपणी जें उतरान सांगलां तें उतर आमी पाडून आमी एक जैतिवंत जिवीत जियोंक पावता हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता